कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कर्नाटक राज्यात बीजेपी आणि जेडीएस पक्ष एकत्र जाल्ल्यान पुढचे लोकसभा इलेक्शनात आपण स्पर्धा करून जिखची शक्यता जास्त असा म्हण माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर यांनी भरवसो व्यक्त केले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयिले आनंद अस्नोडकर लोकसभा चुनावाक बीजेपी उमेदवार अनंतकुमार हेगडे हेमीत उरतले आणि तेमी उमेदवार जाल्यार आपूण तेमकां समर्थन करतलो। एक वेळार अनंतकुमार हेगडे उमेदवार जायना जाल्यार आपूण स्पर्ध करतले, कारण गेल्ले लोकसभा चुनावात काँग्रेस आणि जेडीएस पक्ष मैत्री जावन जेडीएस पक्षाच्या स्पर्धकान सुमार 4 लाख मत मेळयले। आता परत उमेदवार जाल्यार प्रधानी नरेंद्र मोदी आणि बीजेपी जेडीएस समर्थनाचेर नक्की जिखतले अशें तेमी भरवसो व्यक्त केले। तशेंच माजी एमएलए रुपाली नायक हेमकां लोकसभा चुनावाक तिकेट मेळचेच ना आणि एक वेळार तेमी उमेदवार जाल्यार आपूण तेमकां समर्थन करचे चुकना म्हण तेमी सांगले। इलेक्शनाची आता तयारी सुरू जाला। आपल्या कन्नड, कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश ह्या सगळ्या भाशेचेर लगाम आसा आणि ह्या सगळ्या भाशेच लोकांन आपल्याक मत दिवचो बी भरवसो आसा म्हण तेमी सांगले। पार्लियामेंट चुनावणेಯಲ್ಲಿ जेडीएस ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಂತತೆ, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೂವಾಕುಗಳು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ, ಏನೇನೋ ಒಂದು ಹೂವಾಕುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ। ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದ अस्नोडकर ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಹಳಿಯಾಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಆಗಲಿ, ಖಾನಾಪುರ ಆಗಲಿ, ಮರಾಠರು, ಕೊಂಕಣಿಯರು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ನನಗೆ ಭಾಷೆಯ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ। ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನನಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, 2 ಬಾರಿ MLA ಆಗಿದ್ದರು। कारवार शहरात आशिल्ले सेंट मायकल स्कुला विरुद्ध कानून संघर्ष करतले म्हूण विद्यार्थी संघटनेचे राघू नायक हेमी सांगले। सोमारा कारवार पत्रिका भवनात प्रेस मीटिंग करून उलयिले राघू नायक सेंट मायकल शाळेत कारवार शहराच्या अलग अलग भागाच्यान विद्यार्थी शिक्षण शिकू येतात। जास्ती पयसल्यान येवचे विद्यार्थी सकाळी बेगी उठून येवचे पडटा, तसले विद्यार्थ्याक जेवण हाडूंक शक्य जायना। सरकारा वतीन शाळेच्या विद्यार्थ्याक दिवचे दनपारचे जेवण मेळ्ळ्यार तेमकां अनुकूलता जाता। जाल्यार सेंट मायकल शाळा पयलीं अनुदानीत शाळा आशिल्ली, विद्यार्थ्याक सरकाराची सगळी सवलत मेळटाली आणि दनपारचे जेवण बी मेळटाले। पण शाळेच्या प्रशासकीय मंडळीन अनुदानीत शाळा नाका म्हूण अर्जी दिवन अनुदान रहीत शाळा केले। तेजेन विद्यार्थ्याक दनपारचे जेवण मेळचे बंद जाले आणि फीज बी वाडयले। शाळेच्या प्रशासकीय मंडळी विरुद्ध कानून संघर्ष करतले म्हूण तेमी सांगले। तशेंच काही व्यक्ती धर्माचे राजकारण करतेत आसात। आमगेल संघर्ष खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध किंवा खंयच्या जातीच्या विरुद्ध ना, विद्यार्थ्याक जाल्ल्या अन्याया विरुद्ध आसा म्हूण तेमी सांगले। लिओ न्यूज़ सैमसंग डिसोजा ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ
ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವ ಎಂಟು ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. यशवंतपुरा एक्सप्रेस रेल्वेचेर चढताना एक व्यक्ती पडलो. रेल्वे कर्मचारीन रेल्वे थांबवून त्या व्यक्तीले रक्षण केले. कारवारच्यान बेंगळूर वयची यशवंतपुरा एक्सप्रेस रेल्वे सोमार सांजेचेर शिरवाडच्यान बेंगळूर वचूंक सुरवात जाल्ली तेन्ना एक व्यक्ती धांवन येवन रेल्वेचेर चडूंक प्रयत्न करतना बॅलन्स चुकून सकयल पडलो. ताबडतोब रेल्वे कर्मचारीन रेल्वे थांबोवन व्यक्तीक रक्षण केले आणि ताका परत त्याच रेल्वेचेर बसोवन धाडले. त्या कारणान सुमार अर्ध तास रेल्वे वचूंक वेळ जाली. अंकल पंचगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 16596 कारवार बैंगलोर पंचगंगा सुपर यात्रा की कामना करते हैं. May I have your attention please? Road number 16596 कारवार बैंगलोर. कोकणी भाषेचे अस्मिताय चित्रपट नोव्हेंबर 24 तारीख ते नोव्हेंबर 30 तारीखपर्यंत कारवार शहराच्या अर्जुन चित्रमंदिरात प्रदर्शन जातले म्हूण कारवार अंकोला ख्रिश्चन मंचाचे उपाध्यक्ष लिओ फ्रांसिस हेमी सांगले. कारवारात पत्रकारां बरोबर उलयिल्ले लिओ फ्रांसिस सप्टेंबर 15 तारखेक रिलीज जाल्ले अस्मिताय चित्रपट देश विदेशात मेळून 400 कडेन प्रदर्शन झाले. हे चित्रपट कारवारात अर्जुन चित्रमंदिरात नोव्हेंबर 24 तारीख ते नोव्हेंबर 30 तारीखपर्यंत प्रदर्शन जातले. कोकणी भाषा, संस्कृती, आचार विचार, साहित्य ह्या चित्रपटात पळोवंक मेळटले. चित्रपटात मंगळूर, गोवा आणि कारवारचे कलाकारान अभिनय केलात. तशेंच खूब इतले भागात हे चित्रपट चित्रीकरण जाला. मांड सोबाण हेमी हो चित्रपट तयार केला. सगळ्यान हो चित्रपट पळोवंक जाय अशी तेमी विनंती केले. हाजर आशिल्ले उशा राणे हेमी उलोवन कोकणी भाशेक खूब फाटलो इतिहास आसा. तशेंच भाशेची परंपरा आणि साहित्य आयच्या युवा पिळगेक दाखोवच्या आणि गोडी लावच्या विचारान आयताराक एक दिवस एक शो विद्यार्थ्यांसाठी फ्री आसा म्हण तेमी सांगले. ह्या वेळाचेर वसंत बांदेकर, लिओ लुईस आणि इतर हजर आशिल्ले. तशेंच आमचे ह्या काजीबाग कारवार चर्चाचो डीन म्हणटात आमी फादर ऑगस्टीन डिसोजा तेमी बी अध्यक्षपण सांबाळटले. हो शो दिसाक 4 शो जाताले. 11:30 एक 2:30 मागीर 5:30 आनी 8:30 अशे 24 ते 30 पर्यंत हो शो अर्जुन थिएटरा भितर दाखयतलो. आतां ही अश्मिताय म्हणली पिक्चरा बद्दल तुमकां सांगचें म्हणल्यार कितें मूड कितें संप्रदाय कितें अशी बद्दल ह्या पिक्चरांत चित्रीकरण करून दाखयल्लें आसा. माणसोबान मंगळूर हेमी सादर करते आसात. लुईस जे पिंटो हाजो प्रोड्युसर जावन आसा आणि कलाकार मंगळूरचे, गोवाचे, कारवारचे अशे सवार कलाकार घेवन हो चित्र केल्लो आसा. आणि मुख्य म्हणल्यार मंगळूर, उडपी, गोवा, मलेनाडू तशें ह्या चित्रीकरण जाल्लो आसा. आणि बरेच व्यक्तीक जावन कारवारा भितर बी जाल्लो आसा. कारवारा भितर थोडे दृश्य घेत आसात. ते कारवाराचे थोडे दृश्य ह्या पिक्चरा भितर दाखयतले. ते देखून आमी सगळ्या लागीं उपकार मागचे. कोंकणी भास उलयतले आनी उलयनासले लोक बी आमकां अभिमान आसा आनी अभिमान आमी दवरूंक जाय. पण प्रत्येकाक आपली मातृभाषा ही खूब प्रिय आसा, आवड आसा. प्रत्येक भाशेकाक आपली मातृभाषा. त्या प्रमाणे आमची कोंकणी ही आमची मातृभाषा आशिल्ल्यान आमकां त्या भाशे बद्दल जास्त अभिमान. आतां हे अस्मिताय हाच्या अर्थाचो अर्थच म्हळ्यार ती आमची वळख. आमची वळख कितें, आयडेंटिटी कितें आमची. तर प्रत्येक मनशाक आपली आयडेंटिटी आसा, आपूण कोण म्हणून. तशें तरेची अस्मिताय हो एक सिनेमा आसा. ह्या सिनेमाची म्हणजे आता कोंकणी ही आमगे जवळ जवळ 10,000 वर्सांचो इतिहास
आणि बहुतेकच्या नंतर कोकणी जे शब्द असतात, कोकणी ही नवीन भाषांनी तिथे थोड्या वेळाने सांगता कोकणीची ओळख जाऊ यासाठी. तर श्रवण वेगळं हांगा गोमटेश्वराचो व्हडलो किल्लो आसा तो स्टेजीर साधून सगळ्यांक खबर आसा. तर त्या स्टेजीच्या पाया कडेन म्हणजे 17व्या शेंकड्याच्या 16व्या शेंकड्यात बरयल्लें आसा की कोंकणी देवा केल्या काणून जे राय कळयले. म्हणजे कोंकणी भाशा ही आमची आताची नवीन अशी न्ही. तर त्या दृश्टीन वता कोंकणी भाशेक आमचो इतिहास आसा. त्याच बरोबर केरळात एक आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.